नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार पळोवया. 4 वरांच्यो खबरो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांची लोकसभा वेंचणुके खातीरची पत्रकार परिशद सुरू आसा. देशांत 55 लाख ईव्हीएम मशिनां वरवीं मतदान जातलें. वट्ट 97 कोटी नोंदणीकृत मतदार येवपी लोकसभा वेंचणुकेत मतदान करतले, जातून 49.7 कोटी दादले मतदार आनी 47.1 कोटी बायलां मतदान करतलीं. देशात 2.18 लाख मतदार 100 वर्सां वयले आसात. निपक्षपणान पुराय देशात वेंचणूक जावची हाचे खातीर वेंचणूक आयोग तयार आसा अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलें. लोकसभे खातीर 19 एप्रिल सावन वेंचणूक सुरू जातली. 26 एप्रिलाक दुसरो पावंडो आसतलो. अशा 7 पावंड्यांनी लोकसभे खातीर वेंचणूक जातली, जाल्यार 4 जुनाक मतमेजणी जातली. इसमें 19.74 करोड़ यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग. 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं. वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस. और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्याच्या भोंवडेर आसात. तेलंगणात सकाळी नागरकुलनूर हांगा आयोजित केल्ल्या विजय संकल्प सभेक तांणी संबोधित केलें. काँग्रेस आणि BRS पक्षाच्या सरकारांनी तेलंगणाची उदरगत करूंक ना, मात केंद्रातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान तेलंगणाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर सदांच प्राधान्य दिलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कांग्रेस और BRS ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है. और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है. पहले BRS की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर. ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे. कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है. राज्यात बरीच वर्सां पहिली ते 10वी उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वी ते 12वी आणि उपरांत 3 वर्सांचे पदवी शिक्षण अशी पद्धत आशिल्ली. 10वी उत्तीर्ण जाले उपरांत कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि व्यावसायिक असे 4 फाटे आसताले. इतिहास, राजकीय, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भाषा हे विषय कला फाट्यांत आसताले. वाणिज्य फाट्यात अकाउंटन्सी, सेक्रेटरियल प्रॅक्टिस, अर्थशास्त्र हे विषय आसताले. विज्ञान फाट्यांत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित हे विषय आसताले. येता त्या शैक्षणिक वर्सा सावन 11वी 12वी म्हणल्यारच उच्च माध्यमिक शिक्षणात कला, वाणिज्य, विज्ञान अश्यो शाखो आसच्यो ना. जायते विषय निवडपाची मेकळीक विद्यार्थ्यांक आसतली. 11वी पास आणि 12वी पास अश्यो गुणपत्रिका विद्यार्थ्यांक दितले. 2024-25 शिक्षणीक वर्सा सावन कार्यवाही जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोवा बोर्ड विल वर्क ऑन इट आणि येता त्या वर्सा फक्त 12th पास असो गोवा बोर्डाचो निर्णय आसतलो. येता फुडल्या वर्साच्यान म्हणजे 24-25 म्हटलं हांवें म्हणून म्हटलं ॲडमिशन घेता आसतना तशी घेतले. फुडल्या वर्सा जुनाकच्यान जी 12वीची ॲडमिशनां जातली इट इज ऑन द सब्जेक्ट बेस. दीस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द स्टुडंट टू चूज द सब्जेक्ट आनी इट इज नॉट म्हणजे जाका जो आवडटा सब्जेक्ट. एखादो सायन्सीच्या भुरग्याकूय आर्ट्साचो सब्जेक्ट आवडटा आसत जाल्यार सायन्सीच्या कॉम्बिनेशनाच्या बरोबर तो सब्जेक्ट घेवपाक मेळटा. आणि कॉमर्साच्या स्टुडंट्साकूय जर एखादो सब्जेक्ट फिजिक्स शिकात दिसले आसत जाल्यारय तो ताका सब्जेक्ट घेवपाचें उरता. NEP 2020 अशा पद्दतीचो चॉयस ऑलरेडी आसा. आमी एक स्टेप फुडें वचून तो पयलींच इम्प्लिमेंट करपा खातीर ह्या वर्साच्यान म्हणजे येता त्या कमिंग एड्युकेशनल इयरांतल्यान आमी ते सुरवात करता. पोरने गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीचें प्रदर्शन अंदू जावपाचें आसा. ह्या खातीर आयोजीत केल्ल्या समितीची बसका शुक्रारा जाली. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडीच्या प्रदर्शन सुवाळ्याक हाजीर रावपा खातीर पोप फ्रांसीस हांकां निमंत्रीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या बसकेत दिली. फावटी हिज होलिनेस पोप फ्रॉम द वेटिकन तांकां माननीय प्रधानमंत्रीच्या वतीन इन्विटेशन धाडपाचें डिसिजन घेतलां. हांव माननीय प्रधानमंत्रीक बरयतलो आनी ताच्या उपरांत तांकां पर्सनली इनवायट फॉर एक्सपोजिशन हाच्या खातीर तांकां इनवायट
हो हा गोंय सरकारा कडल्यान हो पर्सनली इन्वायट वयतलो सो दॅट तांच्यांनी येवचें. एकंदर 45 days आसपी ह्या एक्सपोजिशना खातीर ही बेजीक तयारी जाय. ताच्या खातीर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर सगळी तेजी इन्फॉर्मेशन दोज आर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम द एब्रॉड, दोज आर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम द डिफरंट पार्ट ऑफ द स्टेट्स, तांच्या खातीर त्यांची सोय हांगासर कितें आसची सगळी इन्फॉर्मेशन तांकां दिवपा खातीर 15 एप्रिलच्या पर्यंत इन्फॉर्मेशन सेंटर्स गव्हर्मेंट एंड बेसिलिका चर्च ह्या दोगांच्या सहकार्यान आमी बेगिनात बेगीन तेजें ओपनिंग जातलें. सो दॅट दीस ऑल इन्फॉर्मेशन्स वील गो टू all the pilgrimage those who are coming for the pilgrimage tour for the exposition हाच्या खातीर जे येता तांच्या खातीर आसतली. गोवा CSR ऑथॉरिटी आणि कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन हांच्या मदीं पर्वरे मंत्रालयात समजिकायेची कबलात जाल्या. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक नवे तंत्रीक शिक्षण मेळचें, रोबोटिक्स, कृत्रीम बुद्धिमत्ता तंत्रगिन्यान ह्या सारख्या आर्विल्ल्या शिक्षणाच्यो सुविधा मेळच्यो हे खातीर ही कबलात जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे कोडेक एड्युकेशन ट्रस्ट हांच्या बरोबर MOU सायन करता. हो MOU ज्या पद्दतीत आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाच्या खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोगी जातलो. निश्चित रित्या तांचो वास्ट एक्सपिरियन्स ह्या फिल्डांतलो गोंयांतल्या हायर एड्युकेशनांतल्या स्टुडंट्सां खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां उपयोगी येतलो. विशेष करून स्पेशली ट्रेनिंग फॉर द टिचर्स ट्रेनिंगा खातीरय बी ह्या MOUचो चडांत चड उपयोग आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. एज ते पयलीं पासूनच AI एड्युकेशन आसतलें, रोबोटीक आसतलें, ह्या क्षेत्रांत तांचें खूब मोठ्या प्रमाणात काम आसा. स्कूल लिडरशिप्स, टीचर्स, स्टुडंट्स आनी गव्हर्मेंट खूब मोठ्या प्रमाणात ताचो उपयोग जावपाक शकता. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी रायबंदरच्या श्री साई प्रार्थना मंदिर वाठारांत बाजारांतल्या रस्त्याचेर उबारिल्ल्या सोलर विद्युत यंत्रणेचें उक्तावण जालें. CSR अंतर्गत शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हांणी रिबिल्ड ट्रस्ट हांच्या माध्यमांतल्यान 500 सोलर स्ट्रीट लॅम्प दिल्यात आनी उत्तर गोंयांतल्या कांय पंचायत वाठारांत ते कार्यान्वीत केल्यात अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी दिली. इंडिया जे आसा त्या शिपिंग कॉर्पोरेशनाचे कडेन मागणी केली की आमच्या ह्या उत्तर गोंयाच्या मतदारसंघात आमी सोलर लायटीचे हे आमी वाडोवंक सोदतात, घालूंक सोदतात आनी ताणें लगेच आमकां शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे हातूंतल्यान आमकां 500 सोलर संपूर्ण सेट म्हणजे खांबो, मागीर सोलर लायट, सोलर पॅनल अशी सगळी आमकां दिल्ली आसात ती आमचे कडेन गोंयांत पाविल्ली आसात. आमी प्रत्येक पंचायतीन, प्रत्येक म्युनिसिपालिटीच्या एरियेक जे जाग्यार लोकांक गरज आहा, डिमांड आहा अशे हेजेर आज आमी घालूंक पळयतात. खूब लोक हांगा येतात, ट्युरिस्ट येतात आनीक ह्या जो पयलो हे आमी साईबाबाच्या पांया कडेन हांगा घातिल्लो आनी आज लायट उबी केल्या जवळ एक 10 लायटी आमी हांगा हे खांब आनी हे सोलर लायटी हांगा इन्स्टॉल करतले. आज जो 4 केल्ले आसात उरिल्ले हाचे फुडें करतले आनी अशें संपूर्ण उत्तर गोंयांत हे जे काही सोलर लायटी जे आसा ते संपूर्ण उत्तर गोंयांत आमी पंचायतशा आमी घातले. आनी ही आसा एक सुचोवणी. फाल्यां आयतारा 17 मार्च दिसा सकाळी 7 ते दनपारां 1 वरां मेरेन वीज केंद्राचे वर्सुकी देखभाल काम करपाचे आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयचे काणकोण, सांगें, केपें आनी धारबांदोडा तालुक्यांतल्या कांय भागांत वीज पुरवण खंडीत आसतली. ही माहिती वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी एका पत्रका वरवीं दिल्या. दाभाळ, किर्लपाल, शिगांव, कुळे, मोले, फोंडा तालुक्याचे कांय भाग, पंचवाडी पंचायत, कुडतरी, लोटली, माकाझन, वेर्णा, माजोर्डा आनी मुरगांव तालुको हांचो वीज खंडीत जावपी वाठारांत आस्पाव आसा. आनी आतां क्रिकेट. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून काल शुक्रारा मुंबई इंडियन्स पंगडाक अरुण जेटली स्टेडियमाचेर जाल्ल्या बायलांचे प्रीमियर लीगचे एलिमिनेटर मॅचीत 5 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैता सयत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पयले खेपेच फायनलीत पावला. आयतारा जावपी फायनलीत तो दिल्ली कॅपिटल्सा आड खेळटलो. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून पयली फलंदाजी करतना निर्धारीत 20 षटकांनी 6 विकेटी वगडावन फक्त 135 धांवड्योच केल्यो. धांवड्याचो फाटलाव करपी मुंबई इंडियन्स एका वेळार जैता वटेन नेटान पावला मारतलो, पूण निमण्या षटकांनी एक विकेट पडिल्ल्यान तांकां 20 षटकांनी फक्त 6 विकेटी वगडावन 130 धांवड्यो करपच शक्य जालें. मुंबईच्या वतीन मुखेली हरमनप्रीत कौरान सगळ्यांत चड 33 धांवड्यो केल्यो. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.
धन्यवाद.